म्हाका शाळा बंद उडोवपाच्यो नात, पूण मुखेलमंत्री आनी शिक्षण मंत्री ह्या नात्यान विद्यार्थ्यांक दर्जात्मक शिक्षण मेळचे हाचे खातीर म्हजे यत्न चालू आसात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां। शाळा विलीनीकरणाचो विशय चालू आसा, पूण पालक, शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांक विश्वासात घेवनूच गरज आसा त्याच शाळांचें विलीनीकरण करतले अशें मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें आसा। हांव मुख्यमंत्री आनी शिक्षण मंत्री ह्या नात्यान मराठी आनी कोंकणी शाळा जी आमची एक सुद्दां आमकां बंद उडोवपाची ना, बट त्याच बरोबर त्या भुरग्यांक क्वॉलिटी एड्युकेशन मेळचें हाज्या खातीर म्हजो प्रयत्न आसा। म्हणून आमी फक्त मर्जर ऑफ स्कूल हो आमी म्हटलेलो की टिचर्स, पेरेंट्स आनी भुरगे ह्या सगळ्यांक विश्वासान घेवन, म्हणजे एके शाळेत जर फक्त 2 भुरगे आसा आनी 2 भुरगे आसत जाल्यार ती शाळा म्हाका दिसता आनी त्या फुडल्या 4 वर्सांक जर ते शाळेत भुरगेच येवपी नासत जाल्यार त्या 2 भुरग्यांचेर आमी अन्याय करता अशें म्हाका दिसता। म्हणजे त्या अशा शाळेचेर जर आमी तेजे तेकोन आसलेली 1 किलोमिटराचेर 1.5 किलोमिटराचेर अशी जी शाळा आसा तितूर जर त्या भुरग्याक घातले, दोनूय भुरग्यांक व्हरून घातले आसत, त्या भुरग्यांच्या ऑटोमॅटिकली तांकां 3 टीचर किंवा 4 टीचर जातल्यो। वेगवेगळे पयली पासून ते 4थी पर्यंत शिकोवपा खातीर दर डिव्हिजनान वेगळी टीचर आसची, ताका इंग्लीश सब्जेक्ट शिकोवपा खातीरय वेगळी टीचर आसची, पॅरा टिचरीन ताका वेगळो सब्जेक्ट शिकोवचो, कोणी तरी ड्रॉइंग शिकोवचें, कोणी स्पोर्ट्स शिकोवचो, कोणी भाशा शिकोवची, कोणी गणित शिकोवचें, अशे वेगवेगळे सब्जेक्ट ताका वेगवेगळो टीचर शिकयता। आनी पयली ते 4थी जर भुरगे एकाच वर्गान बसून जर सगळे सब्जेक्ट शिकपा लागले जाल्यार 4थीच्या भुरग्याक कन्फ्युजन पयलीचे कितें शिकयता ते आनी पयलीच्या भुरग्याक 4थीचे कितें शिकयता हें कळचें ना। म्हणून वेगवेगळ्या भुरग्याचें शिक्षण हे पयलीचें शिक्षण वेगळें, दुसरेचें शिक्षण वेगळें, 4थेचें वेगळें, अशा वेगवेगळ्या वर्गांनूच जावचें हाज्या खातीर आमचो मर्जर ऑफ स्कूल हे आमी कन्सेप्ट हो लोकांच्या समोर मांडला। जी आंदोलनां लोक करता, म्हजी ताका रिक्वेस्ट आसा, आमकां खंयसरूच आंदोलनां करपाची ना। आमकां भुरग्याच्या शिक्षणाचो आनी भवितव्याचो विचार करून तुमकां विश्वासान घेवनूच आमी खंयसर जर मर्जर अशा पद्दतीत शक्य आसत जाल्यारूच ते मर्जर आमी करतले। आमी खंयचीच शाळा ही बंद उडोवचे ना।